सर्वांक ते बरो दिसली म्हणटा। आज हांव बाळकाजीच्या पुणशेताक आयला। आयचे आज पयलो दीस नवेनाचो। हांगा येवन आमकां सर्वांक बरें लागता हांगा येवंक, कित्याक म्हळ्यार बाळकाजीसून आमकां दाराळ आशिर्वाद केल्यात ताचे आशिर्वाद आमकां सदांच मेळोन आसात। आमी सदांच हर एका ब्रेस्ताराचे हांगा येता नवेनाक, ताची म्हजी आवय आनी आमच्या सर कुटुंबाची येतात। ते देखून हांकां आज येवन बसतो दादोशी जाली आनी हांगाचे वातावरण सगळ्यांकी बरें लागलें। तशेंच तुमी तुमच्या कुटुंबा समत येया, सर्वांनी सांगाता मेळोन बाळकाजी नवेनांत तांच्या वांटेली जाया। 9 दिसांचे नवेन आसा, त्या 9 दिसांच्या नवेनांत तुमी वांटेली जाया आनी सर्वांकी तुमच्या कुटुंबा समेत आपण हाडा। आनी आयचे ते जेवणाची विलेवारी जावन दी या कितेंय जावन दी बरे तरान अर्थबरे तरान विलेवारी केल्या। तुमकां सर्वांक तांकां सर्वांकी बाळकाजीच्या नांवान अर्गां दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा।